हांव ताका आनी ताचे फॅमिलीक बरो वळखता. देव बिरांतीची फामील एक बरो कॅथलीक आनी एक बरें कॅथलीक कुटुंब ताणें घडोवन हाडलें. सदांच तो आमचे पवित्र सभे मुखार बराबर आसा, जायतो आदार दिता. ताका आमच्या धर्माचो हुस्को आसा आनी वेगवेगळे तरेन न्हूच आपली इग्रोज गांवची पूण आख्खे संवसाराची इगोर्जेचो हुस्को ताका आसा. पासत जिवीत पेटयला जावन एक बहार. पयलोच मेडिकल फिल्डान सोशल वर्क करून केली सुरवात. दिल्ली बॉम्बे लोकांक साल्वार केलो हॉस्पिटलान व्हरून तिसरा. भायले ताचे कोरकांनी सोशल वर्क करून दिलो ताका सांगा. तियात्रान केला बोला ताचो वाव सोदांच उरलो इतिहासात. 20 वर्सां I'm deeply grateful to my big brother Anthony for showing me the Mother Teresa's convent in Baikala, Bombay. When I joined in 1999, I didn't know any congregation at that time. But when I met Brother Anthony in the month of July 1999 and expressed my longing to join any convent, the very next day he took me to our convent in Baikala, where he been working with the sisters and sharing in their works of love for God in the poor. Amen. Always with the truth. जेंकडे खरी कितें पळय आसा थिंगा तो आसता आनी त्याचो स्वभाव आसा इज अ नॉन वायलन्स. हांवें तें पळयलां मोस्टली तो गोंयांक. हांव एज अ पुलीस ऑफिसर हांव सांगता जितली कडेन इनजस्टीस की जाला थिंगा तो उबो रावता. ही ऑलवेज विथ द नॉन वायलन्स एंड ऑर दुसरी कशें आसा तेजें आमचे ब्युरोक्रेट सांगितलें चुकता जाल्यार तो स्ट्रेट वे सांगतलो बाबा हें तुमचें चुकलां आनी ट्रूथ सोडून तो कोणाचे फुडें वचपाना. तो कितली तेजें प्रेशर आसूं कितें आसूं हें हांवें पळयलां आनी ही तेजी म्हाका दिसता ही तेजी इज अ ग्रेट एसेट. तो जेन्ना खंयचेय लॉ एंड ऑर्डर जावं खंयचेय एज्युटेशन खंयचेय ते गूड कॉजा जेन्ना आसतात तेन्ना आमकां पसून दिसता बाबा एंटनी आसा जाल्यार हें मॅटर सारकें सेटल जातलें अशें दिसता. आनी हिंगा कसलेंच ना हें आमकां गॅरंटी आसता. कितलो आमचो स्टाफ कमी पसून आसलो जावं आसलें जाल्यार आमकां दिसता की एंटनी डिसिल्वा आसा जाल्यार हिंगा कांयच प्रॉब्लेम जावपाना. तो आपुणूय केन्ना करना दुसऱ्याकय तेंचे बरोबर साथी कोण तेंचे पळय एसोसिएट जाय तेंकाय बी कायदो हाती घेवपाक दिना. It's my immense pleasure and privilege to speak about Mr. Anthony DSILVA, the master behind Brain Box, which felicitates deserving students in Goa. Besides this noble deed, he also is an active social activist, much interested in social issues like unity among Goans. Privileged to be a part of for 2 years as a student. I will call him a very strong-willed and a very courageous man. Also calling him a one-man army. Being a social activist, he has created quite a stir on the internet with his videos highlighting social issues. I will also say that he is a true son of the Goan soil. I remember a time while I was studying there, his parent expired, and instead of cancelling the class,
he kept the class on because the exams were approaching. So this shows how strong of a character he has, how good of a character he has, and how good of a man he is. He is a true inspiration, a true hero. Brainbox Anthony DSILVA. I was tired of searching for good places, so हांवें कितें म्हणलें एक लास्ट आतां ट्राय मारया म्हूण, कित्याक मेळत ना आमच्या करिक्युलमा प्रमाणे कोण शिकोवपाक. सो तेन्ना आमी सर एंथनी कॉन्टॅक्ट केलो आनी सर एंथनी नेक्स्ट डीस आमच्या घरा कडेन आयलो. यू वील नॉट बिलीव, आमची जेन्ना एग्जाम आसताली बोर्ड एग्जाम, पेपर सकाळी 10 चालू जातालो, सराले अशी खूब प्रायवेट स्टुडंट्स आशिल्ले. सो सर नो मॅटर वॉट टायम 3 AM 5 AM 6 AM तुमकां दिसतालें एक्झॅजरेट करता म्हणून, बट तेन्ना सर एग्जामी दिसांनी रातचो स्कुटर घेवन गोंयभर भोंवत रावतालो आपल्या स्टुडंट्साच्या घरा कडेन. सर could make lakhs of rupees by taking only private tuitions. All I can say is Anthony sir's contribution to education is as immense as his contribution in my life to my success. Not just my life, I feel he has touched many lives in South Goa. Show my gratitude to Sir Anthony DSILVA for molding me and bringing changes in me. It's such a proud feeling when we know our Sir Anthony DSILVA has been involved in all these activist things in Goa. It's just not because he's having enough time on him. It's like he's making time for the society. वाघ भीष्माका सांगाता बोवोन स्वताचे नारे सोडले भुरग्यांक हाफ टिकेट करून पुलिसांनी मारून पाये फोडले इतले पाद्री माद्रीचे सत्कार करून लोकां मुखार हाडले स्वताक सुजोन प्रेसावान पासून वचून कश्टांचे दीस काडले ओळखूंक इल्लीगल बोंगल्याक लागून एंटनी जायतो झुजलो दुसऱ्याच्या सांगाताक फास्टींग करून वोतान पावसान भिजलो आपले पयशे मोडून लोकांक ओळखूंक हाडलो आवाज सगळ्यांक आसलो ऑर्डर दिवन पासून बोंगलो मोडिना मुठाच्या काळजान राग शिजलो. हो एक आमचो गोंयकार जो खंयच्याय गोंयच्या विशयाक आपलो हात घालता, जावं तो समाजीक, जावं तो पॉलिटिकल, वो जावं कसलोय जंय गोंया सांबाळपाचें आसा थंय तो गोंया सांबाळूंक पावता. इतलेंच न्हय, कलाकारांक आमच्या सारक्या तियात्रिस्टांकूय तो खूब योगदान करता आनी आमच्या गोंयच्या खातीर तो वावुरता, जायत्या लोकां खातीरूय वावुरता. जांच्या लागीं गोडो ना हॉस्पिटलान वचपाक, तांकांय हॉस्पिटलान दुयेंसा खातीर खूब आदार करता. जाय जाण आमगेले गोंय सांबाळपाक वावरताय, जावं ते आंदोलन करून वो सोशल वर्क करून. आनी तितूंतलो एकलो आमगेलो बाब एंटनी कोणा भिवपी न्हू, स्वता फुडसून निती झगडपी बाब एंटनी. आनी इतलें कोण तियात्र मोगी तियात्र चुकयना, तियात्र चोयताच आनी तियात्र चोयन डायरेक्टरांक इनाम दिन आमगेली कोंकणी भास फुड व्हरपी बाब एंटनी. देवान तुजे भरपूर आशिर्वाद घालूं. विवा एंटनी, विवा गोवा. आनी म्हजे इतिहास फास्ट चलताले तेन्ना म्हाका आमचे प्रिन्स जेकोबाक, आमचे मारियो मिनेझाक, विलियम दे कुट्टोरींक संपलेलो, आमचो आब्दोन बाबाक, आमकां सगल्यांक ताणें ब्रेन बॉक्सा कालार ताणें आमकां तेन्ना फेलिसिट केलेले, आमचो भोवमान केलेलो. आनी तेन्ना म्हटल्यार आमकां जायतो एनकरेज मेळलेलो आमचो वावर फुडें व्हरूंक. आजून पासत तो ताचो वावर फुडेंच आसा. तो तियात्राचो मोगी, तियात्राचोच न्हय, तो मोगी जावन आसा आमच्या कल्चराचो. कोरोना वेळार आंबेली वावुरलो फाटीं दवरून वावर गोरचो फकत गोंयचे पासत तो वावुरता ताचो वावर मोतीन दवरचो. एंटनी विशय घेवन येता तेन्ना लोकांक ताका सपोर्ट करचो आनीकूय असलो बरो वावर करून देवान ताका बेसांवांनी व्हरचो. जायत्या विशयांचेर तो उलयता, पूण म्हाका एक गुण ताका आवडटा, म्हणजे कॉम्युनल केन्ना अशे विशय येता पळय तेन्ना तो ज्या जाग्यार जाय थंयच तो आपूण तोंड उगडटा किंवा आपूण त्या जाग्यार पडटा. म्हणजे समजा आमी हिंदू, मुस्लीम आनी क्रिस्तांव हे आमी एकचारान रावता, काल रावताले, आयज रावता आनी फाल्यां रावतले, आनी तो एकचार तसोच उरचो ह्या खातीर एंथनी डिसिल्वाची पोटांतली जी तळमळ आसा ती दिश्टी पडटा. आनी ताका आनी एक गुण म्हटल्यार तो ज्या जाग्यार पडटा, जो विशय घेता तो
तडेक पावले शिवाय तो आनी खंय सरना. गोंय हें आमचो घराबो आनी हिंदू मुस्लीम क्रिस्तांव एकी कडेन रावन जाता आनी ती हार्मनी गोंयभर उरची. He is a good friend of mine. He is my patient, and he is a very social activist, I should say. He takes up all the causes for Goa. Secondly, as far as the patients are concerned, he is very helpful for the people from his village and from the rest of Salset also. He has a genuine concern to help the patients without any self-interest. In this service, he doesn't see any caste, religion, or even socio-economic status of the patient. He is particularly helpful more for the poor. So one thing I can tell, Anthony is not a man who will come and disappear. And he brings a lot of good to our small state. He will come out full marks. हांव हुंचे वखदां ओल मारल्यार एंटनी सर जाय ते लोकां पावता आनी म्हाका हांव मेल्ल्या वरां आसलो म्हाका तेणें साल्वा केलो बरें हॉस्पिटलान व्हरून दाखोवन हिंगा बॉम्बे. देवान तेजी जाय तो आशिर्वाद घालचो.